पैशांच्या आशेक बळी पडून शेतकऱ्यांनी शेतजमीन विकची न्हय। शेतकऱ्यांनी शेती खात्याच्या विविध योजनांचो लाभ घेवचो म्हूण शेतकी मंत्री रवी नायक उलयला। RDX खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। बरी गोष्टी आसा की भुरग्यांक आयज कळ्ळें आसा की आमची जमीन नाल्यार आमी आयज बरी जातले। कारण नितळ आसलें की आयज दिल्लीचे लोक येता दिल्लीवाले जावं दुसरे आमचे भारताचे दुसरे लोक येता आनी ते तितले म्हारग जमनी घेता आनी जी आमच्यो हांगाचे शेती जी आसा शेतीची जमनी जी आसा कन्वर्ट करून ते बिल्डिंगो आनी कितें बांदपाक तयार जाल्या। पूण आमी विचार करता आमी शेती हें सोडपा जायना। शेती सोडली जाल्यार आमी आमची फुडली भुरगीं जी आसा पिळगी जी आसा ती उबंद उरतल्यो आनी आमी जर शेतीचेर लक्ष दिना जाल्यार आमी ती मारतली आमी पयशे लावन कोणी कितें करता कन्वर्ट करता आनी कितें करता लाखांचे तेंका दिता आनी तेंची वस्ती हालयता। कारण तेंकां दिल्ली आनी हांगा दिल्ली जेन्ना आसता तेंकां ते क्लायमेट जी आसा ते क्लायमेटान ते लोक हांगासर येता। हांगासर तशी क्लायमेट बरी आसता थंडेसर थंडी गरमेसर गरमी दिल्ली म्हणून ते लोक हांगा येता आनी हांगा तेंका सगळें सवाय मेळटा। अशें दोन तसले अनुभव जाले दिल्ली वचत दोन तसले गोंया पावले आनी अशें म्हणून आमची जमनी ते करपाक लागल्या तेन्ना आमी जागे जावपाक जाय गोंयकारांक जागे जावपाक सगळे की आमची जमनी कशी आमी दवरतली आनी प्रत्येकाची जमीन ल्हान सुद्दां ते उत्पन्न करप केळी काडप आनी पपाय आनी मार्केटांत सगळे तरेची दर आसा। मार्केटांत तुमी जाणा की इवन पपाया पासून आमी घेता भायल्यान पपाय काय दर आसा पपायाची म्हणून सगळे तशें केलें आयज कितें उत्पन्न केल्यार प्रोत्साहन अशें ना करपाक जाय। पूण तुका तितली मदत केली जाय शेतकरी खात्याची तर तुका दिसता आनी एक गव्हर्मेंट मेळची आसता शेतकऱ्यांक दिसता जाल्यार आमचे डायरेक्टर आसा डेप्युटी डायरेक्टर आसा असिस्टंट डायरेक्टर आसा सगळे तेंचे जोर ऑफिसर हेंचे मार्फत तुमी तुमची कितें आसा सांगचें आनी आयजी वचून कितें की आतां आमचे नंतर तुमी उलयत जायना तुमी सांगचें बाबा नुकसानाक कितें बाबा कितें जाय कितें तुमी नाका हें वेगवेगळे तरेची तुमी सांगलें तेज्या प्रमाणे आमी सरकाराक हें करूंक शकता सरकाराक विचारूंक शकता की